पळय तो एक दोन वरां तुमकां कळटलो फॉलोअप आहा काय कंटिन्यू आहा तो कळटलो तुमकां. मेजर इश्यू कितें एक खंय तरी पळय मातसो खंय तरी गव्हर्मेंटय आनी GMR प्लस आमचे आमदार आहा पळय खंय तरी मातशी एक विशयाचेर खंय तरी येवन स्टॉप जालो तो विशय कितें आहा पळय ते आमी सगळ्याकूच घेवन करतले. होल एंड सोल डिसिजन त्या विशयाचेर आमी घेवंक शकना. तुमकां कसलो विशय तो मागीर कळटलो. आतां कॉलअप जावपाचें आहा ना जावपाचें आहा ते आमी आता पेडण्या वयतले तेंच्या डिस्कशन करतले आमचे सगळे आहात पळय कोण आहात ते आनी तुमकां एक ते 2 वरांनी कळटले. आमी ऑलमोस्ट मरे एक वरान पावतले. आमी सुद्दां हांगा तुमी रावल्यात पळय सगळे तशें सुद्दां आमी सुद्दां भितर उपाशने आसले. उपाशने कळमून जे विशयान आमकां सोल्युशन मेळोंक जाय एकाच विशयान खंय तरी मातसो भासाभास चालू आहा अजून आनी कितें फुलफील करता म्हणून सांगलें. एक खंय तरी डिमांड असो आहा जेका मरे सगळ्यांचो साथ जावं आमकां ऑल ओव्हर गोवा पासून. त्या पासून आमी सगळ्या जे आमचे आहा पळय भाव तांकां आमी मेळटले आनी मातसो तो विशय डिस्कस करतलो तरी विशय आहा पळय तेचेरच आमचे डिस्कशन सगळे थरर सगळे विशय सांगल्यात कळ्ळें. तेचेर सगळ्यांनी आतां अशें ठरयलां की आमी सगळो विशय वचून पेडण्या जे अख्ख्या गोंयचे टॅक्सीकार जमलेले आसा त्यांच्या मुखार वचून पुटअप करतले. तो विशय कितें आसा तो पेडण्या तेंचो तो सारकलो. तेणी सांगपाचें म्हटल्यार मेजर इश्यूज सांगता तुका आतां की जे एक कमिटी काडटालो CM त्या कमिटीन आमचो जो पेडण्याचो आमदार आसा प्रवीण बाब आल्लेकार हो त्या कमिटीक लीड करतलो आनी CM ओवरऑल तेचो इंचार्ज आसतलो. पेडण्याच्यान प्रवीण आल्लेकर लीड करतलो ती कमिटी MLA आनी ताच्या बरोबर जे 5 अफेक्टेड जे पंचायती आसा त्या पंचायतीचे सरपंच ह्या कमिटीचेर इन्क्लूड केले गेल्लेले आसा CMान सांगला. आनी जे ऑफिसर्स आसा ते आसा म्हणजे आयज CMान इतलें सांगलेलें आसा की 5 जे अफेक्टेड ग्रामपंचायती आसा त्या 5 ग्रामपंचायतीचे सरपंच त्या कमिटीचेर घेतले अलॉंग विथ MLA तेजे डिसिजन घेतलो पण सरपंचांक कॉन्फिडन्सान घेवन आनी CM मागीर ते ओवरऑल डिसिजन त्याचेर दितलो. म्हणजे जे कितें इन फ्युचरान जे ग्रीवेन्सीस फुडें येतले ते आनी 5 विशय जे आसा पळय ते CMान तेंचे व्यवस्थितपणान क्लियर केल्लेले आसा. सो ते कितें विशय क्लियर केलेत पळय सो लेट देम टेल कितें पळय ताणें कितें 3 म्हयन्यांनी तेंचे मिटिंग्स जातले आतां इमिजिएटली. आतां पयली एक मिटींग जातली त्या मिटिंगेन ते तांकां कॉल आउट करतले. विशय जे 6 विशय जे आसलेले पळय तेतून ताणें सांगल्या प्रमाणे 5 विशय जे क्लियर केला. एक फक्त विशय जो तुमी आत्तां जो सांगला पळय गोवा मायल्स ॲप एग्रिगेटर टॅक्सीकारांचो तेच म्हणणें आसलेलें की ॲप एग्रिगेटर आमकां थंयसर नाका हय नाका एअरपोर्टाचेर नाका म्हणून तो एअरपोर्ट हद्दीच्या भायर जाय एअरपोर्टार नाका म्हणून. आनी त्याच विशयाचेर फक्त तेंच्यांनी सांगलें की आमी जे कितें डिसिजन आसा ओवरऑल ते थंय घेतले आनी प्रवीण आल्लेकरानय तांकां सांगलां थंयसर की बाकीचे जे विशय आसात ते तांणी रिजॉल्व केल्यात. हे हांवूय बी मान्य करता. एक म्हणजे कावंटर तांकां तेणी जे शिव वॉरियर संघटनेन जे मेमोरंडम दिल्लेले त्या मेमोरंडमाच्या नुसार शिव वॉरियर संघटनेक ते कावंटर दितले जो कावंटर एक्सक्लुझीव तांकां आसलो तेंच्यांनी तातूंत कितले टॅक्सीकार घालपाचे ते ठरयतले. त्याच्या उपरांत जे इतर विशय आसात जे पार्किंग वगैरे आसलेलो परतून वे ऑफ केल्लेले ते डिसिजन आसलेले. त्याच्या उपरांत टोलाचो त्यांनी विशय सांगलो. फक्त एकच विशय जो आसा गोवा मायल्स CMान कितें सांगलां की गोवा मायल्स हो टोटल गोंयचो विशय म्हणून. सो ताका लागून सगळे गोंयचे टॅक्सीकार थंय आयिल्लेले आसा. सो जे कॉल्ड ऑफ हे ते सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान सगळ्या टॅक्सीकारांक विश्वासान घेवन ते कितें आपले डिसिजन आहा ते थंय वचून तुमकां कळयतले आनी अख्ख्या गोंयांक कळयतले. हे डिसिजन कितें हांगाच घेवं शकना. CMा कडेन तेंच्यांनी सगळे ग्रिवेन्सीस मागले. CMानय ते रिजॉल्व केले. 5 पॉयंट रिजॉल्व केले इमिजिएटली. 1 पॉयंट फक्त करूंक ना. सो त्या पॉयंटा खातीर कशें ह्या स्ट्रायकाक म्हणटात थंय संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी तेंको दिल्लो गोंयच्या टॅक्सीकारांनी तेंको दिल्लो. सो डिसिजन कितें आसा पळय ते हांगा घेवप योग्य ठरचें ना. ते डिसिजन पेडण्या वचून घेवप हेच योग्य ठरतलें. सो ताका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी जे आमी गेल्लेले ठरयल्ले आसा तेंच्यांनी की थंय वयतले आनी होच मेन पण आशिल्लो न्हू काउंटर गोवा मायल्साचो ते सांगलेले न्हू MLAनय तेचेर कांयच CMान सांगूंक ना. आतां पळय जे सांगलां पळय न्हू आमकां आतां पळय हांवें तुमी आतां म्हाका इतलो फोर्स केला की कितें घडलां तें सांग म्हणून. पळय हांवें तुमकां सिन्सियरली आनी ऑनस्टली कितें घडलां तें सांगलां. आय डोंट वॉन्ट टू प्ले एनी हायड एंड सीक गेम कळ्ळें. सो हांवें तुमकां सगळें एक्सप्लेन केल्लेलें आसा. आतां टॅक्सीकार संपूर्ण गोंयचे टॅक्सीकार ह्या प्रोटेस्टान सहभागी जाल्लेले. सो तांकां विश्वासान घेवप हे आमच्या पेडणेकारांचें कर्तव्य आसा. सो तेच तेंच्यांनी सांगलें की आमी थंय वता. 1 वराचो फक्त प्रश्न आसा. आमी पेडण्या पावल्याच्या नंतर इमिजिएटली कितें तें डिसिजन कळटलें न्हू.